फाटले विधानसभा वेंचणुकेक मोगो पक्षान उमेदवारी दिवंक नाशिल्ल्यान मोगो पक्षांतल्यान 2017च्या वेंचणुके वेळार मोगो पक्षांतल्यान भायर सरिल्लो शिरोडा मतदारसंघातलो जिल्हा पंचायत वांगडी जयदीप कृष्णा शिरोडकारान शुक्रारा भाजपान प्रवेश केला. जयदीप शिरोडकारान भाजपान प्रवेश केल्ल्यान भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकाराक खूपच उमेद जाल्या. तेंडुलकार उमेदी आशिल्ल्यान काय भाजपान प्रवेश केल्लो जयदीप शिरोडकारा बद्दल सारकी म्हायती नाशिल्ल्यान हे तेंडुलकाराकच खबर. विनय तेंडुलकारान जयदीप शिरोडकार आयज मोगो पक्षांतल्यान भाजपान प्रवेश करता अशी म्हायती पत्रकारांक दिली. तुमीच पळयात तेंडुलकार कितें म्हणटा तो. पयर मोगो पक्ष भारतीय जनता पक्षा भितर वेगळो गट करून मर्ज जालो. आज त्याच पक्षाचे शिरोडेचे जिल्हा परिषदेचे सदस्य श्री जयदीप जयकृष्ण शिरोडकर हे भारतीय जनता पक्षान आज प्रवेश करतात. जयदीप शिरोडकर हे शिरोडेच्यान माजी आमदार जे आमचे जयकृष्ण बाब शिरोडकर हेजे पुत्र आसात. 2 टर्म ते शिरोडा मतदारसंघा भितरल्यान आमदार आशिल्ले. तसोच जयदीप शिरोडकर हो BSc आनी डिप्लोमा इन कॉर्पोरेशन मॅनेजमेंट हो ताणें कोर्स केल्ला, डिप्लोमा केल्लो आसा. तसोच 5 वर्सां गांवची भितरलो डेरी संस्थेचो तो चेअरमॅन आशिल्लो आनी तेजो वेवसाय हो एग्रीकल्चर आसा. ह्या समयाचेर आमी भारतीय जनता पक्षान तेजो प्रवेश करतात. मोगो पक्षान 2017च्या विधानसभा वेंचणुके वेळार आपल्याचेर अन्याय केल्ल्यान तेन्नाच मोगो पक्षांतल्यान भायर सरिल्लो अशें जयदीप शिरोडकारान सांगलें. पळयात जयदीप कितें म्हणटा तो. पक्षान जेन्ना म्हाका सांगलें तूं शिरोडा मतदारसंघांतल्यान तूं जिल्हा पंचायतीचे निवडणूक लढय, ती अपक्ष म्हणून लढय. तुजी स्वताची कॅपॅसिटी कितें आसा ती आमकां पळोवपाक जाय आनी ती कॅपॅसिटी पळयले नंतर तूं निवडून येवन दाखय. ताचे नंतर आमी तुजो विचार शिरोडा मतदारसंघान हेचे आपल्या विधानसभेचे तिकेटीक लागून आमी विचार करतले अशें म्हणून ढवळीकर बंधूंनी दोगांयनी सांगिल्लें किंवा मोगो पक्षान सांगिल्लें. पण हांवें म्हजे वतीन म्हणजे म्हाका जनतेन जेन्ना कौल दिलो की आनीक हांव जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून निवडून आयलो, हें दाखोवन दिलें, सगळें केलें. आमच्या शिरोड्यान जवळ जवळ 15,000 सुमार भंडारी समाजाचे आमचे हे आसात, बांधव आसात आनी सगळो मतदारसंघ जो आसा तो बहुजन बाहुल असो मतदारसंघ. आनी अशें आसतना सुद्दां ढवळीकर बंधूंनी म्हाजी त्या वेळार म्हणजे 2017च्या इलेक्शनाक तिकेट कापली गेली. म्हणजे खंय तरी म्हाका अशें मनान दिसलें की आमी म्हणटात की सदांच भाऊसाहेब बांदोडकर पक्ष हो बहुजन समाजाचो पक्ष आनी स्थापन करतना सुद्दां बहुजन समाजाच्या हिता खातीर हो पक्ष स्थापन केल्लो. गोरगरीब जनतेक एक अडचणींतल्यान निवारण करपा खातीर हो पक्ष स्थापन केल्लो अशें आमी सुरवातीच्यान आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पण आज अशें कळून चुकता की मोगो पक्षांतल्यान आनी खास करून ह्या ढवळीकर बंधू कडल्यान बहुजन समाजाक न्याय मेळना आनी खंय तरी बहुजन समाजाक शिड्डिलो गेलो वता. आनी म्हजी त्या वेळार तिकेट काडली आनीक अभय प्रभू हांकां दिली तेन्ना खूब हांव म्हज्या मनांतल्यान दुखावलो. आनी कारण एक म्हणजे इतले प्रामाणीकपणे काम करून सुद्दां तांचे खंयच्याच 1 रुपयाचें हांव रिणान नाशिल्लो आनी आजूय ना. इतले प्रामाणीकपणे काम करून सुद्दां ताणें जेन्ना म्हाका इतलो दुखयलो तें एक मुख्य कारण आसा की तो पक्ष सोडपा खातीर. हांवें तेन्नाच सोडलो न्ही. हांव आयडल आशिल्लो. तो पक्ष सोडले नंतर सामको आयडल आशिल्लो.